सकड यूट्यूब जेएसबी वीक्षकांक नमस्कार. येवच्या रक्षाबंधन परबेचे तुम सगळ्यांके हार्दिक शुभाशय दिताची एक विशेष कार्यक्रम आता मी प्रारंभ करता आसाची. रक्षाबंधन हाजे विशयारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचारधार कसने म्हणाले एक तिळसूचे एक विशेष कार्यक्रम आम्ही तुमगेल्या एद्राक प्रस्तुत करता आसाची. या कार्यक्रमाक आमगेलोटू मुख्य अतिथी जावन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाजे मंगळूर महानगराचे कुटुंब प्रबोधक संयोजक जावन आशिल्ले श्रीयुत प्रकाश पै हांणी आमगेलो तसोच हांकां कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. तशीची वीक्षकांक रक्षाबंधन म्हणले कुठले मस्त विचारू तुमकां जाल्यार गोत्तस जाल्यार ह्या वेळा वर्सा एक पडी येवची ह्या परबेक तत्तावडी आम्ही तुमकां माहिती दिता आसचे आमगेलें कर्तव्य म्हूण सांगून तुमगेल्या तर एक विशेष कार्यक्रम आमी घेवन आयल्याचे. आतां मस्त सकड सोशल मिडिया आयला, मस्त तुमी व्हॉट्सएप फेसबूक हें पुरो पळयता आसताच. स्वल्प कडेन तेत कशें म्हळ्यार रक्षाबंधन म्हणाले उत्तर भारतांतल्यान दक्षिण भारतांत आयली ते परब म्हूण मस्त आर्टिकलान हांवें वाचिला. जाल्यार एक तुमकां गोत असो रक्षाबंधन म्हूण आमी ताजे अर्थ काडले म्हणजे जाल्यार पुराण कालांतल्यान आशिल्ले आनी इतिहासय आमी पळयलो म्हणजे जाल्यार इतिहासांतल्यानच हें रक्षाबंधन म्हळ्यार आशिल्लें. तशें देखून उत्तर भारत दक्षिण भारत म्हणना उर्तुलान हें रक्षाबंधन आशिल्लें. खंडीत राखी म्हळ्यार एक विंगड एक संप्रदाय आसा. त्या राखी म्हळ्यार संप्रदायांतू ಕೆಲವು अंश त्या संप्रदाय उत्तर भारतांतल्यान येवन आसा बरो हांव न्ही म्हणा. जाल्यार रक्षाबंधनाचें महत्व ते भारी एक विशाल जावन आसा, ते एक सीमित जावन ना. तशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तुमकां हाजे विशयी मस्त गोत आसा. प्रतिवर्ष म्हळ्यार म्हणके रक्षाबंधन आचरण करताच. जाल्यार हांगेल प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचारधार कसा नाही हे पुरे विशय आयच्या कार्यक्रमाक आमी उलोवचे आसाचे. प्रकाश माम, प्रथम जावन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केन्ना स्थापन जाल्ली की तेन्ना विंगड विंगड कार्यक्रम वांटून हाडटा आसताची तातूंत रक्षाबंधन एक वय खंयची खातीर रक्षाबंधन इम्पॉर्टन्स जाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक? रक्षाबंधन म्हणून आम्ही ताका सांगता ते राखी बंधन म्हणून सांगचे दृश्टीन सगळे भारतांतू ताका नांव आसा. रक्षे म्हणून एक रक्षे म्हणून सांगल्यार एक कंकण, एक दारू. बंधन म्हणून सांगल्यार बांदूचे नाल्यार बांदून घेवचे. तशी रक्षाबंधन म्हणून आमकां दक्षिण भारतांतू चड प्रचलन सगळे देशांतू राखी बंधन म्हणून. आनी ते कस जालें प्रचलन आयिल्लें संघांतू म्हणून सांगल्यार संघ स्थापना वेळारीची संघ स्थापक आमी डॉक्टर जी म्हणचे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार म्हणलें ना. कार्यक्रम प्रति वर्ष प्रति शाखेंतू देशाद्यंत सगळे कडेन जावका म्हणून सांगून एक संविधान बरयलें म्हणजे बरेच कार्यक्रम तातूंत एक रक्षाबंधन एका रक्षाबंधनाक मस्त महत्व दिला. ते महत्व कसं म्हणून सांगेन आमी उरलो या त्याची अनेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांतू रक्षाबंधन म्हणून म्हळ्यार आतां एक रिसेंटली हांव तुमकां सांगलें उत्तर भारतांतून आयिल्लो संप्रदाय एक भावान भयणीन भावाक बांदूचे, भावान भयणीक उडगीर दिवचे हे बरे संप्रदाय. जाल्यार संघांतू परस्पर आमी विंगड विंगड सहोदरत्व मित्रत्व सहोदरत्व हे पुरे आमी बांदिताचे. वय वय कसं एक तत्व दवरून संघ कसल म्हणून सांगता म्हणून सांगल्यार माता भूमी पुत्रोहम पृथिव्याः आम्ही हे भूमीचे पुत्र, ही भूमी आमकां ताई आमकां आवस. तशी आमकां आवस एकच जल्मितना आमी हे भूंयत आशिल्ली पुरा परस्पर एकच बंधुत्व विश्वबंधुत्व. तशें जेवन आमगेले एक व्हड शब्द आसता वसुदैव कुटुंबकम व्हड श्लोक होता. तशी आमी कोणीय आसूं पुरोती, खंयची जातींतूय आसूं पुरोती, खंयची भाशेचे आसूं पुरोती, खंयची देवा पूजन करतलो आसूं खंय पुरोती, आमी पुरा एक म्हणून सांगचे एक विश्वबंधुत्व रक्षा आमकां दिता. राखी आमकां संकेत करून सांकेतीक जावन आसा. तशी कोणी कोणाकय बांदता, बरे भयणीन भावाक बांदचें आनी एक गांवचें ना आनी गांवांचे बांदचें म्हणून. आतां तुमी सांगिल्लें म्हणके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फाय आनी परा आमी श्रावण पूर्णिमेक दिसाक रक्षाबंधन ಒಂದು 31 ಪೂರ್ಣ ಜಾತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡ್ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ಸಂಘ ಕರ್ತಾ ಸ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ जाता साधारण एक 85 जाग्यार संघ RSS कार्यक्रम करून तुमका अप्पोन कार्यक्रम करतात या सगळ्यांक कार्यक्रम येवचे जायना वय अनेक कार्यक्रम दुसरी गांवां वचून तशी गरकड वचून राखी बंदुका म्हणजे एक कार्यक्रम ताजे उद्देश कसा नाही आम्ही सगळेची हे भूंय तू जल्लले आम्ही चेरडुवा आम्ही एक म्हणजे एक संदेश घेऊन घरकड वचून राखी बंधूची ಮೂಲಕ गे हांव एक तुगेल भाऊ हांव एक तुगेल बंधू जावन आसा आम्ही परस्पर ಒಟ್ಟು मेळून काम करुया म्हणून सांगचे एक संदेश सगळे देशांतू व्यापक जावन करचे आयच्या दिसांतू ते RSSात ते कार्यक्रम काण घेतची RSSच्यान हे रक्षाबंधन कार्यक्रमाक व्यापकते दितचीच रक्षाबंधनाक महत्व जावन स्थान आणि ताका प्रचलन जनप्रियते आसा ताजे निमित्तानाची अंगडीन तो मस्त नमुन्याचे मस्त कलराचे मस्त आकाराचे मस्त डिझायनाचे राखी येऊन बसला कसल्याक म्हणून सांगल्यार राखी बंधूची एक उत्सव एक उत्साह एक फॅशन तशी कसल्या फॅशन म्हणून सांगता म्हणून सांगला रे हाजे आता फॅशना विषय वापस येता वय ताजे बस पुढे आता बालगंगाधर तिलकान आमगेले एक गणेशोत्सव आचरण करच्याक तांचो मागशे एक उद्देश आशिल्लो म्हणले क्या आता स्वातंत्र्याचे नेवनारी सक्कड आमगेले समाज बांधवान ಒಟ್ಟು मेळका गणेशोत्सव नेवनारी त्या प्रकारे एक स्वातंत्र्याक एक रूपरेष घालका तशी त्या वेळारी आता 25 इसवीन जायता आम्ही प्राण जल्दी कोण रक्षाबंधना विषयी काढली मुद्देला रे त्यातनं कसले विंगड एक विचारधारा आशा की विचारधार म्हणून नाही या आम्ही कार्यक्रम कोरियत म्हणून सांगचे विषय जना गोत नासिले नाही त्या नवनारी त्यातनं बहुशा हिंदुतांनी ಒಟ್ಟು मेलचे कष्ट आशिल्ले त्या वेळारी वय खंडित तुम्ही चांग विषय काढलो कशी राष्ट्रप्रेम दाखोवचे खातीर राष्ट्रा खातीर काम करच्याक आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळका घर सोडून भायर येवका म्हणून सांगून एक उद्देश दवरून तिलक हांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची कल्पना हाडली की तशीची आम्ही पुरा ಸ್ವಲ್ಪ घरकड दुखून भायर येवन तुम्ही एकलेची नाही आम्ही तुमगे लोट आसये ती आम्ही सगळी एक आम आता श्लोक सांगले मग शब्द सांगले मग ताजे खातीर हे राष्ट्रप्रेम हे देश हे धर्म हे संस्कृती हे परंपरा ओरोचे केवळ RSSाचेर मात्र काम नाही आमगेल सगळ्यांनी काम ते काम एक म्हणून केन्नाय काम ಒಟ್ಟು जावन केल्यार मात्र ते जाता संघ शक्ती कलव युगे आम्ही एकत्र जाऊन असलारी आम्ही ಒಟ್ಟು जाऊन असलारी मात्र कसं ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ आम्ही तशी एक जाऊन देशाचे राष्ट्राचे काम कंचे सगळी काम आम्ही ಒಟ್ಟು जाऊन केल्यार मात्र चांग म्हणून सांगून हे रक्षाबंधन करचे ಮೂಲಕ आम्ही ಒಟ್ಟು जाऊन एक पद सांगून एक कसं गायन करून आणि एक प्रार्थना करून आणि परस्पर गोड शिखाण वांटून खावचेंतू हां वय आम्ही एक जाऊ का वय कसल्या का मस्त काम असतं देशा खातीर कसं काम करीत देशक्काಗಿ ಸಾಯುವುದಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ते दाखयता रक्षाबंधन तशी बಣ್ಣ ಅಂತೂ त्याग म्हणाले एक विषय जाल्ला वय कसले तांचे नाही बಣ್ಣ म्हणून सांगलारी बटमाम 1947 ಅಂತೂ आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें 1997 ಅಂತೂ सरकारानची केंद्र सरकारानची सगळे देशांतू स्वर्ण महोत्सव आचरण करचे वेळारी त्यातून इतले व्यापक जावन मिडिया वाड्यांनी DD1 दूरदर्शन 1 म्हणून आशिल्लें तांतू एक एडवर्टायजमेंट येता आशिल्लें महा एक बलशाली व्यक्ती सरकाराची एडवर्टायजमेंट हे आम्ही एक जावन आसका तर सुरवे एक राखूड घेता मोडता दोन्ही मोडता 3 4 5 6 जाता ताका मोडूंक कश्ट जाता तशीच हे राखी तुम्ही पळयल्यार राखी भारी सानी तांतू मस्त सूत रेशमे सूत मेळून ते एक राखी जाता ते पळोवच्या चंद जावचे मग घेतात एक गुच्छ ताका एक दारू ते तुम्ही तांडू छपळार कुडकू जायना ताजे अर्थ कसं म्हणारे आम्ही एकले जावन दुर्बल त्या मस्त जाल्यार आम्ही ಒಟ್ಟು जावन रक्षण कोरयेत रक्षण करून कसले फ्रुट्स आसकी आमगेले कसले शुभ समाचार आसकी शुभ संगती आसकी ते वरो येत म्हणून सांगचे एक संकेत राखी तशें जावन हांव तुमगेल्या हाता बांदला रे तुमच्यानी काम ಒಟ್ಟು करून चांग काम कोरया तशी मस्त जनान हांव कशी दार मस्त आसकी ताका रेशमे दार कसल्याक रेशम म्हणून सांगचे रेशम्या किड्यान त्याग करताची रेशमे दार मेळटा आमकां तशी केसरी वस्त्रय केसरी कलरय त्यागाचे संकेत तशी त्याग जावन आमची एक संकेत केन्नाय म्हगेल्या हातांत आसला रे म्हळ्यार हें बलकाई
हांत आसतारी हांव कोरका जनाली चांग काम कोणा खातीर मेगेल खातीर न्ही सगळ्या खातीर येता असतं ते. उडगास येता आसता हांव करता आसता तशी सदां काल हें रेशमे दाराचे रकी बनलारी सगळे वर्स अनेक रक्षाबंधन येवता हें दाराचें आसा 2-3 वर्साचे दारय एक केलो जनाला हातांत आमकां पळोवचा मेळ्ळो पुरो तशी तावळ एक प्रश्न येयले फॅशन म्हणून जाल्ला म्हणून वय आतां कॉलेजांतू केलो युवा संघटनेंतू केलो कसले हाका सर्वीस ऑर्गनायझेशन म्हणटा ती तांगेलें नांव काडल्यार हांव तांकां पांय आपत्ती येवच्या पुरो तांणी फ्रेंडशीप बँड म्हणून एक दुसरे बण्णा कलर घालून तांतू तांगेलें आय एम फॉर यू आय लव यू वी मेड फॉर ईच अदर एक दूजे के लिए म्हणून एक शब्द बरोवन तांणी बांदून घेतलेले आसता बांदतना तागेलें मन आणतो ते चेल्ली चेल्ल्याक बंद पुरो चेल्ली चेल्लो चेल्लेक बंद पुरो चेल्लो चेल्लेक बंद पुरो बांदतची बांदील मनशान तागेले खातीर तूं स्कुलांत वोट जाल्यार वोट दिवका तुगेले घरकड कार्यक्रम जाल्यार कापी पिवका आनी ताका ट्रीट म्हणटात आनी ते ट्रीट दिवका दीन म्हणजे ताका बेजार जाता लेक्काक म्हाका काणगे न्ही मागीर फ्रेंडशीप कशें न्ही यो हांगा म्हणून हातांत दुखून तांडून काडलेले आसा कट्ट केलेले आसा राखी तशी न्ही राखीचे संदेशूय दुसरोची राखीच्या संदेशा बदलाक तांणी फ्रेंडशीप बँड केलेले ताजी उद्देशूय दुसऱ्याची ताका कसलें एक गाड जावन चिंतन म्हणून ना ह्या रक्षाबंधनाची चिंतन हे पशी सार्वजनीक संदेश आसता तुम्ही एक परस्पर एकला एकल्याक जीवन काडका ಒಟ್ಟು जावन दीस काडका म्हणून ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕಶ್ಮಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಮ್ಕ ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ತಸಲ ಮೇಕ ಸೇಫ್ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಮೇ ಬೆಸ್ಲೆಚಿ ಹ್ಯಾಚಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಕೇರಳ ಅನ್ಸ ಕಡೆ ಮೀ ಪಳೇಲ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತೂ ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಚಿ ಓಡೇಕ ತಂಗ ಥ್ರೆಟ್ಸೆ एक नंबर याचे ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ ते बद्दची जलारी तितले चॅलेंजेस त्यांनी एक संदेश देऊ का म्हणाल का तरी जाऊन तांकां हांगा हांव ಸ್ವಲ್ಪ उण जन आस पुरो म्हाका करूं जायना तस पुरो बाकी भागांतू व्हड संख्येर जाल्यार एक न्ही एक दीस तांगेले तर्फेन आमकां रक्षण मेळटा म्हणजे संदेश तांकां एक धैर्य दिता दूर आसुकून असा संदर्भ मस्त कडेन आसा तशी एक परस्पर विश्वास दिता परस्पर धैर्य दिता परस्पर बंधुत्व दिता आनी नीनागिद्दारे नानिनगे परस्पर आमी एक जावन काम कोरका कोणा खातीर देशा खातीर समाजा खातीर संस्कृती खातीर आनी आमगेले हिंदू धर्मांतू हिंदू धर्मा खातीर वंचुचें हिंदू देशा खातीर वंचुचें राष्ट्रप्रेम दिकू पुरा अर्थ एकूच ते पुरा अर्थ रक्षाबंधनांतू आमी ಒಟ್ಟು करून काम कोरका संदेश तेव्हा एकच आणि रक्षाबंधनाविषयी संघांत प्रति एक कडेन बौद्धिक आणि जत्ता त्यावेळार रक्षाबंधन महत्व ಒಟ್ಟು विंगड कसले विचार तुम्ही बौद्धिक म्हळ्यार बट माम ते बुद्धीक संबंध पडले आता तुमकांय बुद्धी आसा हांगा आशिल्ले इतरांकय बुद्धी आसा सगळ्यांकय बुद्धी आसा त्या बुद्धी सदा चांग विशयांतू जागृत जावन आसता म्हणून सांगू जायना तुमकां ಗೊತ್ತು आशिल्ल्या विशयांतूच ಸ್ವಲ್ಪ चड जावन स्पश्ट जावन ಸ್ವಲ್ಪ सूक्ष्म जावन फोकस करून उरलेल्यार ताका बौद्धिक म्हणचे आता आमी उलोवचे बौद्धिक बाकीचे सांगतात यार संघांत दिवची बौद्धिक संघाच्यो मनीसू मलगड्याला समजून अनेक वेद की ग्रंथ की आणि वैचारिक लेखन की वाज्यून हां अशी शास्त्र पुरो उदाहरणेक रक्षाबंधन एक त्या सांगलें बण्णू आनी ते दार ते कसाल्याक तेची म्हणून तांतू आनीकय वस्तू आसा हें दुसरें सूत म्हणून सांगल्यार आमी ओटू जाता ती कसाल्याक म्हणून सांगल्यार आमगेले गुरू आदिगुरू वेदव्यासू तो मूलतः ब्राह्मणचे न्हय तो उच्च कुलाचे न्हय तो एक बेस्तर कन्ये तेगेले पूत जाल्यार तो आमकां जो कसलो तो हाजी पूजनीय व्यक्ती रामायण बरयलेलो मनीस वाल्मिकी तो रानांतचे बेडरा जातीचो तो आमकां पूजनीय व्यक्ती हनुमंतू तो वानर जाती म्हणटा वानर जाती म्हळ्यार मांकड न्हय जावका जेवळी जावका जेवचे रूप घेवचे एक वर्गाक वानरा म्हणजे तो आमकां पूजनीय जांबवंतू कृष्ण राम हानी कोणी उच्च जातीचे न्ही जाल्यार आज आमकां पूजनीय तशी समाजांतू दुसरी जाती दुसरी भास दुसरी जागो अनेक दुसरे पंगड आसल्यार आमी ಒಟ್ಟು जावन एक आसका म्हणून सांगचे संदेश आमकां रक्षा दिता असं अनेक विशय अनेक संगती अनेक विचारो आनी अनेक चिंतन अनेक बौद्धिक विशय ज्ञाना विशय जिज्ञासे विशय हे पुरा ಒಟ್ಟು करून एक 10 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट आमी उलयतना ताका बौद्ध हां येतलें हांकां आनी सांगची विशय हांवय
ताका ಸ್ವಲ್ಪ बद्धती दाखोवका ह्या विचाराक बद्धती दाखोवका म्हाका गोत नाशिल्लें आनी सांगलें आनी येवन ಸ್ವಲ್ಪ आनी वर्स येवका आनीकय 4 जाणांक हांव सांगता तशी ಒಟ್ಟು मेळका आमी चड मेळका चड काम कोरका चड संघटने दाखोवका त्या ಮೂಲಕ आमी राष्ट्रप्रेमा खातीर राष्ट्रभक्ती खातीर राष्ट्र कामा खातीर राष्ट्र निर्माण म्हणचे आमी राष्ट्र निर्माण म्हळ्यार एकला दोगाचें जायना देशांत प्रत्येकल्यानी ताका काम कोरका अशें लेक आमी राष्ट्र निर्माण म्हणटा त्या राष्ट्र निर्माण कामांतू रक्षाबंधना कामा भितर अद्भुत जावन अत्युद्भुत जावन जाल्लें काम जातस आजिकय जातस ताची परा दिसू फाय न्ही परा ಕೊಡಿಯಾಲ ಮಟ್ಟಂತೂಚಿ ಕಾಯಕ 40,000-50,000 ಜನ राष्ट्रध्वज आम्ही सांगचे कसाने भगवत ध्वजाक राष्ट्रध्वज पंदाक बैसून आम्ही नमस्ते सदा वत्सलेत म्हाका हे जन्म दिलेले भुंयक चांग जावो तूं आमकां रक्षण करी म्हणचे प्रार्थना करचे तें येतना एक हांव केन्नाय येवना आसता परो म्हाका वर्सा एक पण ते भगवत रक्षाबंधना संदर्भारी असं संदर्भ मेळ्ळो हांवूय कांसांनी काम कोरता कसं कोर येता तेव्हा संघाच्या लागीं निम गेल्यार सांगता ती कितलेंय काम करूं येता खंयचेंय काम करूं येता केन्नाय करूं येता आता भगवत ध्वज म्हणटा म्हाका अनेक वीक्षकांक आमकां सांगू का संघ भगवत ध्वजाकच गुरू म्हणले कोण वर्सभरी वर्सा एक गुरुपौर्णिमा आचरण करता वय वय एक संदेश भगवत ध्वज आमकां गुरू म्हणले कोण आमी संदेश वय 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 रक्षाबंधनाचे मस्त विषय तुम्ही सांगले आणि प्रस्तुत सन्निवेशाक प्रति वर्ष रक्षाबंधनांतू प्रस्तुत सन्निवेशाना विषयी एक टच दिवन संघ एक संदेश दिता वय वय आता ह्या वर्सा मी सांगले म्हज्या 2023 इसवेंत आता आनी मुखारसून कोपास एक लोकसभा चुनावणीचं कडे येवचें आसा वय वय म्हणजे आत्ताच एक परिस्थिती तशें म्हणटना आता फाय पर जाल्यार त्या संदेशावर तू कसं एक इन्क्लूड जाता लोकसभा चुनावण प्रति 5 वर्ष एक पती येता विषय सोड्या वय वय प्रस्तुत नाही नाही हांव तांतू काही ते सोण लोकसभा सभा विशय चुनावणी सोण आमी उलोवचा जायना म्हणून ताजे खातीराची रक्षाबंधनाक प्रत्येक संदेश म्हणून आमी प्रति पंथाय राष्ट्र रक्षणाक अनेक संगती मेळटा ते खंयचेय संगतींतू आमी मेळ घेवका जोडी ಕೊಳ್ಳುವುದು म्हणटात आमी खंयचेय एक तर्फेंत आमी भगवद्गीता अभियान चलता आसा तांतू मेळ येतोय आनी प्लास्टीक त्यजिसी प्लास्टीक अभियान तें एक मेळटा म्हळ्यार सगळे मानव कुलाक प्लास्टिक आज राक्षस रुपार येद्रा येवन बसला आमी प्लास्टीक उपयोग करनातली बस येतवाय तशीची भू जल संरक्षण आमकां उपयोगा जावका जाल्यार पयशी चड आमी उदक चिंता ती तशी आमकां घरकड्याक जावका जाल्यार पयशी चड वस्तू घरकडे हाडटा ती ह्या पुरो आमी जावका जाल्यार तितलें कोर येतवे तेन्ना कोणाकय मेळका जाल्यार मेळटा तशी अनेक अभियान आसा त्या परस खंयचेय अभियानांत आमी एक सदस्य जावन आमी घरकड भोंवन आतां मेगेले विशय सांगचे जाल्यार कुटुंब प्रबोधन फुडली काला म्हणके एक कुटुंबांतू त्या घरकडचे चेडवांक संस्कार आयचे दिसा मेळना कसं जालें म्हळ्यार घरकड्यांतू संस्कार मेळ्ळेले चेडवानच मस्त काम केलां देशा खातीर आयची काला घरकडे असले कसले वेवस्था आसवय ना म्हणून जाल्यार आमी तें कोरका तें कोण कोरका मेगेले घरकडे हांवें कोरका हांव म्हळ्यार घरकडच्यान कोरका त्या विशयांत हांव कसं काम करूं येता आनी गो सेवा कोरका आमी कसले गो मातरम गो म्हूण सांगल्यार गोर म्हळ्यार गाय सगळे 33 कोटी देवताक आश्रय एक कडेन पूजन केल्यार जाता म्हण गो सेवा आमी करता गो सेवा म्हूण सांगल्यार घरकड गाय पोसून गो सेवा कोरका म्हूण ना आमी गोरवांक करता ताजें उत्पादन तें घेतल्यारय जाता आनी खंयकी गोशाले आसा थंय वचून तण दिल्यारय जाता थंय वचून गो पुजे करून ताजे खातीर दिल्यारय जाता एक गाय पोसूंक एक वर्सा खर्च दिवनूय आमी गो सेवा करूं येता खंयचेय सेवा करूं येता तशी हांव एक 50-100 नमुने सेवा सांगता ते खंयचेय सेवेंतू हांव व्यक्तिगत भाग वहिसून देश सेवा करूं येता तशी रक्षाबंधना हें प्रत्येक सूत एक सूतय एक काम सांगता एक सूतय एक आमी प्रत्येकांतल्यार ओट्टू जावका म्हूण सांगता हें संदेश सदां म्हाका जागृत जावका सदां म्हगेले द्रासका म्हूण सांगचेक आमी राखी बांदता ती राखी बांदतना हांव तूं ओट्टू जावन देशा खातीर काम करुया तशी हात दिवन तूं कोण हांव कोण तूं कसो करता परस्पर परिचय करून हें परिचय सदां आमी कसो ताका सांगचे कापिट्टुಕೊಳ್ಳುವುದು रक्षण करून रक्षाबंधना काम करता रावका करता गेल्यार तितलें वर्स वाडटा तुमी निमगेलें चुनावण्याक
ಚುನಾವಣೆ म्हणताना आयच्या मुखारी देश प्रेमीಗಳು ಮತ್ತು देशद्रोहीಗಳು हे दोन्ही वर्ग असता हांव खंयच्या दिकान काम कोरका आनी खंयच्या दृश्टीर काम कोरका कितलं काम कोरका खंयची रुपार काम कोरका प्रत्येक देश सेवकांना आलोचना कोरका त्यातनं ताका स्पष्ट चित्रण मेळटा राष्ट्रप्रेम जागृत करताना ऑटोमॅटिक ताका मना येता वय 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 आमी एक गीटी असला रे हे गीटी आपणातले अनेक गीटी कोरका म्हणून सांगणार हेंच गीटी आपण वर करका अनेक व्हड गीटी तांकां तशीच राष्ट्र सेवक कोरका म्हणून सांगल्यार दुसऱ्यान केलेलें नाही कोरका हांव प्रत्येक जावन आदर्श जावन काम करून दाखवयत तसं कितलीं उदाहरणां आमगेल्या येद्राकची आमगेले गांवांत आसा आणि आणि विंगड रक्षाबंधन विषय येदोळ आमी सोण गेला उरलेला तूं मस्त पुरा विषय उरलेले आमी आयच्या काळांत दुसरे धर्माक दुसरे कसले पुजा पद्दती दुसरे संप्रदायाचे आमकां म्हळ्यार हिंदू पद्दतीक हिंदू संस्कारांक हिंदूक नेर जावन कसा ताका कसा एका अपमान करची की निंदन करची की जाल्यार येद्राकची भाशण दिवन करची की आमी आलोचना कोरका आमगेले शत्रू इतली रुपारी आमगेले वरी धाडी करता एक आमगेलें काम कसा नाही आमी प्रत्येक हिंदू जावन साचा हिंदू जावन हिंदू म्हण सांगल्यार कसं म्हण येता एका हिंदू मस्त विशय तो व्हड विशय तो तशी हांव हिंदू जावन हे देशांत म्हाका उदकाक वारें खाण जेवण बंधुत्व पुरा दिवनूय हांव हे देशाक कसले कनिश्ट रितीर सेव करूं कोरका दोनीचे दुर्बळपण आसा आनी मंतारपणारी मस्त जन नाना ತೊಂದರೆ ಮಿತಾन वता ती आनी आंग पायू दोळो कानू हात नतील जनांग आसा मस्त नमनेचे समाजाक सेव आमचे मितीन जावका त्या सेवा आयकोर येता तेची एकडी बैसून देशा खातीर आमी कसं कोर येता म्हूण सांगून विचार केल्यार मस्त विशय मेळटा ते विशयांत हांव खंय एकडी मेळ न्हू देशा खातीर हांवय ಸ್ವಲ್ಪ देश कट्टुವುದು म्हणटा ती देश कट्टुವುದು म्हूण सांगल्यार थंय देशाची गडींत रचून कसं गोडे गिडे कट्टुವುದು न्हय देशाचे प्रत्येक वस्तूय आमी संरक्षण कोरका संस्कृतीचे बिडी बिडी भागय आमी एक रक्षण केला री तें एक रक्षण जाता आमगेलें रक्षाबंधना एक सन विशय सांगचें हांवें रक्षाबंधना ज्या आमी आवरण जाताची रक्षाबंधन आमी बांदून घेताची देशाक संबंध पडले कितले बंधन आसा ते बंधन पुरो आमी सोडोवच्या पडो येतवाय म्हणून ताणें घरकड बैसून चिंतन कोरता मनांत चिंतन करतना हां हे विशय करूं येता हे विशय करूं येता शिकवण तिणें कितली कितें चेडूं वच ती आनी हांव एक गांवचो मेगेल गांवां वचून हांव कसं हेल्प करूं येता हांव हांगा येवन चांग रितीर वाडलां चांग संस्कार मेळ्ळा चांग आर्थीक सामाजीक स्थितीगती मेळ्ळा हे स्थितीगती वचून हांव घेवन गांवांत कसं उद्धार करूं येतवाय गांवां कोणाकय प्रयोजन करूं येतवाय नमनवार काम आसा तें काम पुरो हांव देशा खातीर कोरता हें ಒಟ್ಟು जावन रक्षाबंधनाचे संदेश हांव देशा खातीर कसलें किंचित जाल्यार कोरता ओके अनेक कसं म्हळ्यार आतां आमगेल्या यूथ ऑफ GSB खाली हें मंगळूर करावळी भाग म्हणणे सगळे ऑल ओव्हर इंडिया येता भारत देशातून भायर जाल्यार तुमी पळयता आसाची वय वय तशें म्हणटना संघ प्रत्येक कडेन तांकां हांगा ते रक्षाबंधन कार्यक्रम संघातून जाता आसता वय वय तांगेल गांवांत तांणी कशें आचरण कोर येता परस्पर तांणी कशें सहोदरत्व वाडो येता एक आमगेले घरा जगले तूं आमगेले सुತ್ತಮುತ್ತ 4-5 घरकडच्यांक ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು आमगेले देशाचे प्रतीक जावन वचें भगवा ध्वज केवल संघाचे मात संघ स्थापन केलेलं 1925 ताजे पशी पुढे सिने 5,000 वर्ष चिल्लर जाल काही महाभारत युद्ध जावन त्यात ना कृष्णाल रथांत की हे आशिल्लें म्हणून सांगल्यार हक्क प्राचीन तेका आमी दाखले दिवं का म्हणून तेची भगवा ध्वज तेची केसरी ध्वज त्याग शौर्य भक्ती ज्ञान आनी समर्पणा भावने इतल्याक प्रतीक जावन अशें राष्ट्रध्वज आमी कसले ताका पळोवक म्हणटा तो गुण म्हाका येवो तें भगवा ध्वज घरकडे आमी कसं तें हारिसोद म्हणटात खंयचे खांब्याक जावं घालून ताजी येद्राक एक भजन एक राष्ट्रभक्ती गीत आनी 4 उतर इतलें कोर न्हू ಸ್ವಲ್ಪ खेळूके खेळयता घरकड बैसून 4 जणांना हसोक आमकां हसून त्या ಮೂಲಕ कसं की प्रेरणा पत्र संगती सांगून आचरण करून देशाचे ಬಗ್ಗೆ गायन करून की देशा ಬಗ್ಗೆ सेव करचें कसं म्हणून सांगून एक 10 उतर ताका तुमी बौद्धीक म्हणून सांगाती भाशण म्हणून सांगाती ताका कसं एक सांगचें नांव सत्संग म्हणून कराती
ಖಂಚೇ ರೀತಿಲಿ ಆಮೇಲೆ 10-15 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮೇಳಕ ಒಂದು ಮೇಳೈಸುವುದೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ಮೇಳೈಸುವುದು ते खंय कोरयेता घरा जागे अंतू खंयचे जगली अंतू आंगणा अंतू खंयचे हॉल अंतू पुरा मेळन ಒಟ್ಟು कोरनु रक्षाबंधन कोरनु रक्षा तशीची हांव तेवेता बळी सांगताचिलें संघा अंतू बांदूची राखी मस्त सरळ म्हळ्यार घर कडेन आमी बांदू घेवेता म्हणून मार्केटात तुमी चमकलारी ₹5 ₹10 15 25 कितले आसा तितले मोल्लाची राखी बांदू का म्हणून ना सरळ जावन आनी कसं एक अर्थयुक्त जावन अशी राखी घेवन परस्पर वांटून घेवन आतां कसं एक पद आसा उडगास येना आमी घरकड आंगणांत आसयती जाल्यार लागीं आंगणांतू लागीं घरांतू लागीं फ्लॅटांतू आनी तेकडचे कुडांतू तेकडे जगलेंत कोण आसा म्हूण आमकां गोतना तसोच संदर्भ आमी एक पंत वचून बन्नी नाव संजय ಒಂದು रक्षाबंधन हाडूं म्हळ्यार खंडीत येता ती त्या रितीर आमगेलें अशें वैमनस्य आमकां अशें अपरिचितत्व तें पुरा दूर जावन आमी रक्षाबंधना ಹಿನ್ನೆಲೆಂತೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮಿತೇನು ಪುಣ್ಯ ಆಮಿ ಉಪವಾಸ ಒಟ್ಟು ಜಾವ್ಯತ म्हूण सांगून रक्षाबंधनाचे ಬಗ್ಗೆ कितले उल्लो येता उल्लोच बदला तुमी सांगीन म्हणके कसं कोर येता आमी सुತ್ತಮುತ್ತ आसले एक 10-15 जणांक सेरोवन एक आमी वतना कार्यक्रम सोडून वतना एक गोड खाण चिक सनळ म्हणटाचे एक चॉकलेट की एक पेपरमिंट की काल्लयले फोव की एक गोड्डा कुडक की एक मिठाई की खावन आमी केन्नाय कसलें गोडळ खावन गोडळ जावन उरलोचे स्वभाव वाडो येता तशी पाय आनी परा श्रावण पौर्णिमा परा पुनवे तेसू एक दीस सकडे कडेन जायना म्हणून आमी 2 दीस ह्या पंत वांटीला ते वांटून घेतला आमी सगळ्यांनी आमकां संघाची की नी दुसरी खंयची की संस्थेचे आमकां रक्षाबंधनाक येवं का म्हणून सांगता ती आमी तांत जरूर भागवयसुया नावे आमगेले घर कडेन कोणी येणे आमी ताका पहल घेवया आमी ताका मुखार वचा तुमकां कसं जावं का तुमकां संघाचे न्ही निमगेल्यार पुर्ती सहकार तांणी ध्वज हाडून दवरता ती तांनीच ध्वज घालता ती तांणी एक प्रार्थना करयता ती तांणी खेळयता ती तांणी भाशण दिता ती तुमी तांकां एक अवकाश दिया ती संपूर्ण जावन भागवयसून देश रक्षणे आनी देशभक्ती प्रकटणेंतू प्रत्येकळांकय भागवयसूचे अत्यंत सरळ अत्यंत सूक्ष्म हे कार्यक्रमांतू आमी सगळीं भागवयसूया श्रावण पौर्णिमेचे रक्षाबंधनाचे हिन्नेल्यांतू तुमकां सगळ्यांकय आमकांय आमगेल्या समाजाकय आमगेल्या देशाकय आमगेल्या धर्माकय आमगेल्या संस्कृतीकय बरें जावो म्हूण सांगून ह्या संदर्भारी हांव आटयतां सगळ्यांकय नमस्कार. इतले वेळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातुलान एक रक्षाबंधन आचरण करची कसं लायक म्हणाले एक तुमकां एक मना म्हणजे तशी प्रकाश बाब मना मस्त विचार तुमकां सांगितलं सर तुमकां युथ ऑफ JSB चॅनला तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद. एक अवकाश दिलेले एक JSB युथ ऑफ JSBच्यांकय हांव मस्त आभार व्यक्त करता. तशी अखेरीक रक्षाबंधन म्हणून सुरवेका सांगल्या विंगड संप्रदाय प्रकार त्यांनी आचरण करताची बहिण्यान भावाबांच्या एके पौराणिक हिन्ನೆಲೆ मस्तस कृष्णान द्रौपदीले पूरे काणे आसा अलेक्झांडर काणे येता इंद्रालय शची तगेल बायलेना ताका युद्धावतन बंदिला तसल काणे येता असल पुरा काणी काढली म्हणजे रक्षाबंधनाचे मस्त विचार आसा जाल्यार आईचे एक विशेष एपिसोडांतू राष्ट्रप्रेम आमी जागृत करताची रक्षाबंधन कशें आचरण कोरयता म्हळ्यार विशयार तुमकां तिलसूचे आशिल्ले ताजे खातीर हें एक विशेष जावन आशिल्लें संचिका तुमगेल्या हत्र हाडलें हे कार्यक्रम पळयलेल्यांक आमगे सक्कड युथ ऑफ JSB वीक्षकांक धन्यवाद आनी हाय एके तुमगेल्या स्थळांत पर आसच्या पुरो चंदायरी अर्थपूर्ण जावन रक्षाबंधन आचरण करायची म्हणून सांगताची हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता आसाची लोका समस्ता सुखिनो भवंतु. नमस्कार. नमस्कार.